युरी फाट करना युरी फाट करना हिरी बाप तसं एक राउंड आफ्टर completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. आणि सेकंड राऊंड आता चालू असा आणि माझ्या माहितीप्रमाणे साधारणशी आम्ही 1,500 पर्यंत लीड वयतले. टफ आशिल्ले इलेक्शन सीएम बी कांयच अवस्तार जावना. सीएमचो तो ज्या बुथार सीएमान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 वोट्स लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितले की तुम्हाला चॅलेंज कितें जालें? चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली. सो कांयच असर पडना तांचे. उलट त्यांचे चांगला टाईम. चॅलेंजीक प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता? प्रत्युत्तर आता लोकांनी दिल्लें आसा. अरे जो जीता वही सिकंदर आणि उतर आनी ते पट तापट मरे येयल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन येयल्ले पयशे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. उनको बेजा घर म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले. हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाल्ली. आय वॉज कॉन्फिडंट अँड आफ्टर 15 years वी हॅव वन दीस सीट and we are confident that the Congress party will win several more seats. Do you see अच्छे दिन in the coming 420 election for the Congress? No, अच्छे दिन for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for अच्छे दिन, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out, checked सिस्टमॅटिकली. आणि आमकां कॉन्फिडन्स आहा आज लोक ह्या बीजेपी सरकारा विरुद्ध आसा. कितले पयशे दिवं कितले दुडू दिवं कितली धमकी दिवं लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. अँड वी विल मेक शुअर दॅट 27 वी विन दीस द स्टेट ऑफ गोवा अंडर ग्रँड ऑपोजिशन. गोवा म्हणटे मेन हे गोंयकारा पासत गोवा जायच एकठांय आमी जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 विल विन इट हँड्स डावन. युरी कुडचड्यार अमित पाटकर तुमचो प्रेसिडेंट आसा आनी कुडचड्यार तुमची सीट पडिल्ली आसा कशें पळयता? No, definitely wherever we have lost, Amit Patkar himself has travelled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come. Personally, I believe what happened in Kurcharem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दे हॅव बेसिकली शोन जे आमचे मदें डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन दे गिवन देम अ ब्रीफिंग. युरी बाबा तूं काँग्रेस आनी गोवा फॉर्ड एलायन्स चल्ले आसा आनी खंय तरी तुमकां चेअरमॅन करपाक थोडी तरी आपायक सपोर्ट लागले 2 कॅन्डिडेट लागले तुमी आपा सपोर्ट घेतले? नो 100% ऑपोजिशन आहाय आमी रुलिंगा नाही. ऑपोजिशना बांका बसप ओ रुलिंगा बसप मत बसोवन फायट ना. ऑपोजिशना मध्ये जरी तो लोकांनी मॅन्डेट दिल्या जाल्यार सगळे जे पड कितें करपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी आमी एकठांय जावन ह्या बीजेपीच्या विरोध करपाक जाय. Leading in right from the first Girdolim constituency, and it is a big win for me personally and my family because it's been 15 long years since last we won the Girdolim Zilla Parishad seat under the leadership of Mr. Joakim Alemao. And today the people of Barli also have supported us in large numbers. And this is a slap on the face of the Chief Minister who day in day out for the last 5 days during the election campaign personally campaigned. Crores of rupees were spent. Each voter was given money. आणि धुमक्यो हे म्हाका दिसता धुमकीराज जे कुंकोड चलना आमचे कुंकोडकार क्रांतिकारी मनीस आणि ह्या धुमकी विरुद्ध आज हे लोकांनी मतदान केल्लेलें आसा. आय एम थँकफूल टू द कॅन्डिडेट एज वेल. दे ran a campaign aggressively. I am confident that with the numbers coming in especially in South Goa, the way we have campaigned a few days, definitely there were some errors on the part of the party.
But Hereby these certify that- errors will be, I think, happening with खास करून जे अलायन्स जावपाचें गोंयकार म्हूण एकठांय आले जाल्यार आनी बरें जावपाचें. इट वॉज समथींग दॅट द ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स आमी एकठांय जावपाक जाय म्हूण हांव म्हणीत आसलो. दुसरे ऑपोजिशना फाटी मुट्टाले. पूण आज आमचे डिफरन्सीस सोडून 27 जोरी तर आमी जिखतले. आमी वेर एवर वी नीड टू कॉम्प्रमायज. This is the formula. We are Goenkars first, and we need to make sure, and it is my duty as well, my moral duty, which I tried my best to get everyone together. हे पुसा झालना मुखार जातलें कित्याक गोंयकाराक जरी तर एकठांय जाय जाल्यार आमी आज गोंयकारा पासत ही इलेक्शन बी सगळीं जाताय गोंयकारा पासत. आनी ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टी विरुद्ध जरी तो लोकांनी इतल्या मोठे संख्येन अगेन्स्ट वोट माला, this is a slap on the face of this ruling government, and we are confident that the Congress party will take necessary action and steps in the interest of the party and in the interest of the state. इलेक्शन एजंट पयलो